देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. देवाक मानिना तसलो एक जाणार मनीस आसलो. एका साद्या कामदाऱ्याक फिगोरचेक वेता तो तेणें देखलो. ताणें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? त्या कामदाऱ्यान म्हणलें, हांव फिगोरचेक वेतां सर. थंयसर तूं कितें करतलोय? कामदाऱ्यान म्हणलें, थंय हांव म्हज्या देवाक नमस्कार करतलो. तुजो देव व्हड वो ल्हान? कामदारान म्हणलें, तो दोनूय, व्हडूय आनी ल्हानूय. तो व्हड कित्याक सुर्गींच्यान ताका आळावन दवरूंक जायना येद्दो व्हडलो व्हड, आनी तो इतलो ल्हान की तो एका गरीब काळजान पर्यंत आपलें बिराड करता. आयचो जबाब म्हणटा, हांव तुजो एकलोच देव, म्हजो ताळो आयकून घे. आयज पयलें वाचपान होसेया प्रवादी सांगता, इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. ताचें अविस्वाशीपण हांव पेकयतलों. आमचो देव मोवाळ, दयाळ आनी आपले वेगेंत घेवंक सदांच तयार. आमी ताच्या ताळ्याक आयकूंक कान दिवंक जाय आनी ताचे उपदेश पाळूंक जाय. ताचो उपदेश म्हणल्यार सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या बळान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुजे सोकतेन तूं तुज्या सर्वेस्परा देवाचो मोग करतलोय आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करतलोय. ही जावन आसा आज्ञा आमकां आमच्या सुमया जेजूची. ही आज्ञा पाळून आमी सर्ग जोडटल्यात, देवाक नमस्कार, मान आनी कान दितल्यात. हे शार्ती पावूंक देवान आमकां रुचल्यांत. हाका म्हणटा देवाची आनी मनशाची सेवा. देवान सांगलां ते भाशेन आमी चलुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.